आता अच्छे दिन आता खंयचे अच्छे दिन आणि घेतले आणि हेच फक्त ही निमित्त आम्ही त्यांना हे काय विचारलं सोपट्या आता 60 वर्सां गव्हर्नमेंटच्या सुद्धा हेतून म्हटलं 60 वर्सां झाल्याशिवाय म्हटलं त्यांना कामां वयले रिटायरमेंट करीन आणि हो कायदो खंयचो म्हटला काय विचारला तर तसा ना तू फक्त म्हणालो वर्सां कमी करून हाड फाडल्या तुका आपण आधार कार्डा वयली वर्सां कमी करून हाडटले एका फोनार लायते म्हणून सांगला आता रिन्यूवलाक कॉन्ट्रॅक्ट हा गव्हर्नमेंटान ते कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिवपाचें न्हू आमकां सोसायटी अंडर कितें तरी कॉर्पोरेशन करपाचें डिपार्टमेंट अंडर करपाचें आनी दवरपाचें आमचो एकूच तो मेन पॉयंट हा की आमकां डिपार्टमेंट अंडर घेवपाचें हेंच्यांनी नाजाल्यार हे परतून प्रॉब्लेम कितलेदा म्हणून आमकां फटयतले गव्हर्नमेंट हेजेर कितें तरी बरो आमकां आश्वासन तेंच्यांनी दिवं टुरिजम डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें खबर ना हे सगळे आयज लायफ गार्ड बीच क्लिनींग सगळे चलयता ते दृश्टी चलयता पयरूच म्हाका एक भुरगे सांगताले की हे मेळपाक ताका गेले खंय टुरिजम मंत्र्याक कॅबिनात मेळपाक गेले जाल्यार दृश्टीचो थंय को ओनर बसला तो सांगता हेका भायर काड तेका भायर काड सो भायले लोक येवन त्याच्या कॅबिनान आमच्या गोंयकारांक सांगता भायर सार म्हणून सो ही परिस्थिती येयलेली आहा म्हणजे हे टुरिजम मंत्री आहा तो बसता नांवांक बसला थंयसर चलयता भलत्यात बसचे कोण इन्वॉल्व कोणी खंयची कंपनी करना जो पर्यंत सगळे ट्रान्झॅक्शनां थारायल्या शिवाय सो हे दृष्टी कंपनी ही जावंय जाल्ली आहा आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाची जे हजारांनी टुरिस्ट आहेत जे बांद्रे आणि या पेडणे मतदारसंघात येतात मोर्जी बांद्रे आणि केरी ह्या सगळ्या टुरिस्टांक कितें व्यवस्था केल्या ह्या टुरिजम मिनिस्टरान आणि आमचो दयानंद सोपटे फक्त कमिशनां खावपाची ड्रग्साची कमिशनां जुगाराची कमिशनां वेश्या व्यवसायाची कमिशनां आणि नायट पार्ट्याच्यो हे कमिशनां खावपा खातीर तुमकां निवडून दिलात आणि आम्ही गोंयभर हे आंदोलन आमचे पेटयतले आणि सगळे फॅमिली सकट आम्ही रस्त्यार उतरतले हे आम्ही सगळे जाहीर आम्ही सरकाराक आम्ही सांगलेले आसा आयज पेडण्यान तेणी सदांच रडोन मतां मागल्यात तुम्ही माझ्या फाटल्यान म्हाका सपोर्ट करात म्हाका निवडून हाडात हांव तुमचो नोकर आसतलो सेवक आसतलो आणि निवडून येवन 5 वर्सां सगळ्या लोकांक जनतेक रडवप हे तेचे प्रायोरिटीन काम आसा